शांतीने रस्तो बंद करपाचो निर्णय खूब म्हत्वाचो, पूण तो करचे पयलीं ताणें पोलीस ट्रॅफिक पोलीस हांचे कडेन ते उलयल्यात काय म्हाका खबर ना. कशे तरेन रोड जेन्ना बंद करतात तेन्ना सवंत सिटीचेर ताजे परिणाम जाता. पणजे भितर 3-4 जाग्यार एका बरोबर रस्ते खडल्यात, रस्ते अर्दे करून दवरल्यात. म्हणजे शांतीनेजच थंय सितारा फार्मासीच्या मुखार तो रस्तो अर्दो आसा. मेन सिटीन भितर आझाद मैदाना कडेन रस्तो अर्दो करून दवरला. म्हणजे म्हाका कळना खंयच पोलीस ना. आज जेन्ना सांजचे रस्तो शांतीने तो बंद जालो, म्हजी अपेक्षा आशिल्ली ट्रॅफिक पोलीस तरी सबंद ही जी वाहतूक आसा येरादारी आहा तेर कंट्रोल दवरतले. पणजे हांवें डबल पार्किंग केल्लें. इतलेंच न्हय जाल्यार सबंद ह्या रस्त्याचेर पणजेच्या म्हत्वाच्या रस्त्याचेर सामकें मोये भशेन वाहतूक वताली. कारण म्हाका खंयच ट्रॅफिक पोलीस दिसले ना. इतले शेकड्यांनी ट्रॅफिक पोलीस आसात, कितलेशे मोठ्या प्रमाणाचेर आंकडो पणजेन ट्रॅफिक पोलीस हे करतात खंय. फक्त म्हाका दिसता मिनिस्टर हांगा थंय आयले तांचे फाटल्यान भोंवतात. ह्या दिसांनी कोण तरी भायल्यान कोण तरी VIP आयले आसतात, तांचे सेवेक तांकां म्हाका ट्युरिस्ट पोलीस दिसलो ना. एके कडेन म्हाका वाहतूक येरादार वेवस्थीत करपाचे नजरेन सरकारान कितें मांडणी केल्या अशें दिसलें ना. म्हाका दिसता पणजेन भितर अराजक निर्माण जालें, काओस, ट्रॅफिक सामके हाल जाला लोकांचे. रस्तो आता हांवें सांजचो बंद केला. सांजचो कांयच कळय नासतना कोणाकूच. ओके, ऑलरेडी हो रस्तो पयलीं पळय अजून इनकम्प्लीट आसा. हय, फुडें आतां तुका कितें आसा, फुडें आतां वर्किंग फाल्यां स्कूल स्टार्ट, मागीर परत लोकोत्सव आसा. अशें कंजेशन जातलें. पूण हांगा जर पोलिसूय कोण दिश्टी पडना. येयली आसता हरशीं, आतां येयली आसतात. पोलिसांची कांय मिस्टेक ना. रोडूच सारके ना. पोलीस म्हणून ते म्हणून कितें करतले, ओके, ते म्हणून कशें ड्युटी करतले, तेंची कांय चूक ना न्हू. हय, सरकारान मातशें कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय तेजेर मातशें दबाव हाडपाक जाय. कित्याक कॉन्ट्रॅक्टरान सामकें सैल जोडलेलें आनी असं काम लोकांची त्रास जाता. सगळ्यांना धंदो पिड्या. तुमकां धंद्याकूय बीन लोक रावना तुका न्हू. बारीक बारीक धंद्याक सामकें त्रास. पयलीं पयलीं ड्रग्स टेलर सोडून घ्या. आतां पळय सोडचे लोक सुटले ऑफिसांतले, कितले लोकांक त्रास जातले. हो तरी कंप्लीट करा न्हू. पयलीं मागीर तो पडपाचो. हय, रस्तो खोलून जायना. सरकारान बरें काम केलां, पूण कॉन्ट्रॅक्टर मातशें दामून भरूंक जाय तेंच्यांनी. इट इज अ कॉमन सेन्स म्हणूंक जाता. एक तर तुमी मार्केटाचो तर रोड बंद केला जाल्यार खंयच्यान तरी प्रॉपर डायवर्शन करूंक जाय आशिल्लें. नाजाल्यार प्रॉपर पुलीस ट्रॅफिक पुलीस धरून त्या लोकांक बरी सारकी वाट दाखोवन नाजाल्यार आनी कितें तरी उपाय करपाक जाय आशिल्लो. तुमी आतां ह्या पयला आसतलें हांगा कितें जालां पळय तें इतलें मेस जालां. आनी हो टायम ऑफिसाच्या लोकांचो सुटपाचो टायम, आनी त्या टायमार इतली पळय गर्दी जाता. आनी पयलीं तुमी जाणा इतली 2-3 वर्सां आमी त्या सातेरीच्या रोडाक लागून स्मार्ट सिटीक लागून आमी सफर जाल्या. आनी आतां हांगा फोणकुला थंय फोणकुला करून सगळ्याक रोड बंद करप. करच्या पयलीं प्लॅनिंग करपाक जाय आशिल्लें, ऑर्गनायझेशन आसूंक जाय, प्री प्लॅनिंग आसूंक जाय, आनी मागीर ते रोड बंद करपाक जाय न्ही. हे सगळें आतां मेस जालां आनी लोकांक सगळ्यांक इनकन्विनियन्स जाला. आनी 2 दिसांनी स्कुलां स्टार्ट जावपाची आसा. 2 दिसांनी स्कुलां स्टार्ट जाता. हें आनी व्हडलें टेन्शन आतां. डॉन बॉस्को कडेन तुमी पळयलात आसतलें सारकें एंट्रन्साच्या डॉन बॉस्को कडेन सगळें बंद उडयलां. आनी तुमी सांगा ते इतले भुरगे आसा आतां, इतले फ्रॉम द KG 1 till 12th स्टँडर्ड सुद्दां भुरगीं आसा थंय. कितलीं स्टुडंटां आसतलीं. खंयच्या वाटेन म्हणून येतलीं आमी, आनी खंयच्या वाटेन म्हाजोय भुरगो थंय डॉन बॉस्कोन शिकता. हजारांनी भुरगीं शिकता, भुरगे थंय शिकता. कॉलेजीची भुरगीं 11th-12th स्टँडर्ड सुद्दां थंय शिकता. कशी करतलीं. मातशें कितें तरी उपाय करूंक जाय आशिल्लो न्ही. सध्या आमी आसात सांतिनीज जंक्शन जे आसा थंयसर. आनी तुमी जर फाटल्यान पळयलें जाल्यार वर्क इन प्रोग्रेस हो जो रस्तो आसा तो म्हणजे हांगासून मार्केटान वचपी रस्तो, आनी तो आतां खंय तरी आतांच सांजचो बंद केल्लो आसा. तुमी जर हे सायडीन पळयलें जाल्यार हांगासर तुमी पळयात की सगळें जे ट्रॅफिक आसा, म्हणजे कला अकॅडमी कडल्यान येवपी गाडयो आसतल्यो किंवा चर्ची कडल्यान येवपी गाडयो आसतल्यो, त्यो सगळ्यो डायवर्ट केलेल्यो आसा हे सायडीन. आनी कशें ट्रॅफिक हांगासर जाता तें सुद्दां तुमकां कळटलें की जायत्यो गाडयो येतात, मदींत रावतात. ताजे उपरांत जे गाडयेंक खंयचे सायडीन वचपाचें आसा, कारण म्हटल्यार हो जो मार्केटान वचपी रोड जो आसा तो तेंच्यांनी अचानक बंद केल्ल्या कारणान सगळ्या लोकांक जे आसा ते म्हणजे कन्फ्युजन जाल्लेलें आसा. आनी तेच प्रमाणे हांगासर जेन्ना आमी म्हणजे लोकां कडेन उलयली तेन्ना तेंचें सुद्दां म्हणणें आसा की स्मार्ट सिटीच्या कामांक लागून खंय तरी रस्ते पणजेन सगळी कडेच फोडून दवरल्यात. आनी त्याच प्रमाणे तांकां
जायते लोकांक जो आसा तो त्रास जायत आसा. तुम्ही पळयले जाल्यार सारके म्हणजे ट्रॅफिक जे आसा ते म्हणजे सारके जाम जाता. हे सायडीन जायत्यो गाडयो वयतना आमकां दिश्टी पडटा. तेच जर आमी पळयलें जाल्यार थंयसर त्या रस्त्यान गेले उपरांत आमकां एक व्हडलो खड्डो मारलेलो दिश्टी पडटा आनी थंयसून गाडयो वयतात. आतां खंय तरी त्या रस्त्यांतल्यान येवपी गाडयो ज्यो म्हणजे वयल्यान आल्तीनच्यान येवपी गाडयो आनी हे सायडींतल्यान वचपी गाडयो ज्यो दोनूय गाडयो मदीं सारकें कन्फ्युजन जाता. कारण म्हटल्यार एकूच गाडी वचपा सारको रोड जो आसा जागो जो आसा तो थंयसर आसा आनी हें कन्फ्युजन जालां. कारण म्हटल्यार हांगासर हो जो रोड जो आसा तो बंद केल्ल्या कारणान हें कन्फ्युजन जालेलें आसा आनी लोकांक म्हणजे हांगासर पयलीं अशें म्हणटात की हांगासर कांयच हें मारूंक नासलेलो, बोर्ड सुद्दां मारूंक नासलेलो की हांगासर बाबा हो रोड खंय तरी बंद करतले म्हणून. जाल्यार बोर्ड मारिनासतना काम कशें सुरू करतात हे सुद्दां लोकांनी प्रश्न उक्तायले. गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर.